तुझ्या बाबडीनो आयज गोवड्याचो आयतार शेपर्ड संडे आनी ह्या गोवड्याच्या आयतारा पयलीं आमकां आमचो गोवडी पवित्र सभेक चलोवपी कातोलिक पवित्र सभेचो फुडारी मेळ्ळो. आनी त्या दिसाक जेन्ना टीव्हीचेर लायव्ह सगळें चलतालें आनी लोक रावतालो कोण पाप साहेब जातलो, कोण पाप साहेब जातलो. तुमी रावतालीं? कितले जाण टीव्हीचे मुखार आसलोलीं आनी पळयतालीं टीव्हीचेर जेन्ना दिसती पडटा तेन्ना खुशालकायेन पळयले काय टेन्शन घेवन पळयले, वो दूख जाली वो खुशालकायेन पळयले. आमचो जाल्यार पुरो हेंय बीन घडये जायत्या जाणांनी मागणे केले आनी शेकी जेन्ना तो धवो धुंवर भायर सरलो सगळीं खुशाल जाली आनी जायतो वगत रावली. नांव येतलें आतां नव्या पाप साहेबाचें, कोण जाल्यार तो आमकां कळटलो. जरूय थोडे जाण म्हणटाले हे फावटीक आसियेचो बिस्प जातो, आसियेचो कार्डिनाल आतां पाप साहेब जातलो. कोण म्हणटालो आफ्रिकेचो जातलो, कोण म्हणटालो आमचो इंडियेचो जाल्यार पुरो. आनी हें सगळें करता आसतना निमणो जालो अमेरिकेचो. हांव पळयता तेन्ना हांवें एक वस्त पळयली. डिक्लेअर जावचे पयलीं जायतो बोवाळ आसलो सेंट पिटर्स स्क्वेअर. सगळे फ्लॅग वयर चडोवन हालताले, बरें दिसतालें. तितून भितर आमचो इंडियेचो फ्लॅगूय हालतालो आनी हे सगळे फ्लॅग हालताले तेन्ना जेन्ना तो अनाउन्समेंट जालो सगळे फ्लॅग आपल्या आपूण सवखा देंवपाक लागले. लोकांच्या तोंडार जो हांसो आसतलो पयलीं आनी जी एक उमळशीक आसतली ती आतां म्हणली घडये हे भाशेन जाल्ल्या भाशेन म्हाका दिसलें आरे अमेरिकेचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस मरचे आदीं अमेरिकेचो वायस प्रेसिडेंट येवन ताका भेट केल्ली आनी आतां अमेरिकेचो पाप साहेब. कितें जातलें काय, कशें जातलें काय, वॉट अमेरिका इज ट्रायंग टू डू. थोड्यो असल्योय बीन कॉमेंट्रीज आमकां वाचूंक मेळटल्यो. आनी ह्या पासत घडये म्हाका दिसलें म्हजे भाशेन, तुमकां घडये आनी कितें दिसलां आसतलें. घडये अमेरिकेचो म्हणलो म्हूण जायत्या जाणांची तोंडां पडलीं काय अशें म्हाका दिसलें. हो भयणीनो, पाप साहेब खंयच्याच देसाचो न्हू, पाप साहेब खंयच्याच जाग्याचो न्हू, वो खंयचे एके कम्युनिटीचो न्हू. पाप साहेब आमचो सगल्यांचो. आनी ह्या पासत जरूय ताचें नांव दुसरें, रॉबर्ट फ्रांसीस प्रेवोस्ट. ताणें आपलें नांव बदल्लें. पाप साहेब आपलें नांव बदलता आनी आमच्या ह्या पाप साहेबान नांव घेतलां तें खंयचें? लिओ. हाच्याहून 13 लिओ येवन गेले. आतां हो लिओ 14वो आनी त्याहून मातसो पयलो लिओ 13वो जो आयिल्लो ताणें पवित्र सभेन जें नवेपण, नवसरणी, रिफॉर्म्स हाडपाक भोव करून सोशल जस्टीस, समाजीक नीत आसा ताचेर भर घातलेलो. आनी रेरूम नोवारूम म्हूण एक आपली चीट बरयल्ली. आनी वर्कर्स रायट्स, जे कामदार आसात तांच्या हक्कांचेर ताणें खिरीत भर घातलेलो. एके भाशेन कॉमेंट्री जाता जे भाशेन आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. सोशल जस्टीस हाचेर होय पाप साहेब रिफॉर्म्स मुखार व्हरतलो. जे भाशेन आदलो पाप साहेब फ्रांसीस जायते नवेपण, रिफॉर्म्स ताणें हाडले ते भाशेन होय मुखार व्हरतलो. इकॉलॉजिकल जस्टीस मुखार व्हरतलो. ताच्या नांवांतूच लिओ. लिओ म्हणल्यार लायन, शिव. शिव जंगल का राजा. जाल्यार एका शिवा परी पवित्र सभा जी आयज एके भाशेन एके क्रायसिसान आसलेल्या भाशेन दिसता. न्हयच फकत पवित्र सभा आमची, आख्खो संवसार एक क्रायसिसान पडलेलो आसा, एक घुसपा गुंदळान पडलेलो आसा. तातूंतली हे पवित्र सभेक मुखार व्हरपाक जाय. तातूंतल्यान ह्या संवसाराकूय मुखार व्हरपाक जाय. भोव करून जेन्ना राष्ट्रां एक राष्ट्र आपूण वयर रावपाक सोदता
एके वाटेन अमेरिका, दुसरे वाटेन रशिया, चायना, आनी तातूंत आमचो भारत देश आपुणूय वयर सरता. युरोपाचे देश आसात तेय बीन आपूण एक बराबर रावन आमी पयल्या पावंड्यार रावतले. इज्रायल हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आतां इंडिया आनी पाकिस्तान सगळीं राष्ट्रां एकामेकावन वयर रावपाक सोदता. आनी असल्या संदर्भान जायत्या धर्मांनी आतां पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावपाक लागलोलें आहा हेंय आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच स्पिरिच्युअल लायफ ऑर रिलिजियस लायफ इज चॅलेंजींग. आमची क्रिस्ती जिवीत भोव आव्हानीक जाल्लें आसा. आमच्या भारतांत आमकां आमचें हें क्रिस्ती जिवीत आव्हानीक जाल्लें आसा. इस्टर चलता, इस्टराचें सेलेब्रेशन चलता, मागण्याची रीत चलता. कोण थोडे एक्स्ट्रिमिस्ट येतात आनी तें बंद करतात, थिंगाच्या लोकांक मारतात. वा आनी खंयसर वेगवेगळे तरेन असल्यो आमी वस्तू आयकल्यात. तांचेर कितें एक्शन घेतलां आमच्या सरकारान हें मात आमकां आयकूंकूच येना. पूण वेगवेगळे तरेन हे भाशेन क्रिस्ती धर्माचेर आनी क्रिस्ती भावार्थाचेर आड गेल्ले आमकां दिश्टी पडटा. भिवपाचें काय भिवपाचें न्हू. आतां हिंगा मीस चलता आसतना जायते जाण दांडे खुटे घेवन येयले, तलवारी घेवन येयले. बंद करुया मीस, नाका आनीक जावचें ना हे भाशेन गोंयान, चिकले आनीक जावचें ना. भिवपाना तुमी? भिरांत येवची ना? भिवपाक जाय भाव भयणीनो. आमी भियेनात आनी भियेना म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता आमी बेश्टी वयल्या वयर म्हणटा आनी खरेपणी भिवन भावार्था तो कुशीन दवरता. जाल्यार ही भिरांत जी आसा ते भिरांतींतली आमी भायर सरूं. आयची देवाचें उतर आमकां काय बरें उजवाड घालता. पयल्या वाचपान आमी पळयलां पावलू, बार्नाबास आनी ताचे सांगाती ते एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वेताले हेंच करूंक, देवाचें राज परगटूंक. पावलू जो पयलीं सावलू आसलो आनी पवित्र सभेक धुमाळो दितालो. जे कोण हे वाटेन चलतात, ही शिकवण मानून घेतात आनी हे शिकवणीचो प्रचार करतात, तांकां धरताले आनी व्हरोन झेलीन घालताले. बंद. थोड्या जाणांक आनीक दुसरे भाशेचो धुमाळोय पडटालो आनी जेजून ताका बदल्लो. हो व्हडांतलो व्हड धुमाळो दिवपी आसलो, तोच व्हडांतलो व्हड परगटणार जालो आनी सगल्याक तो भोंवता. पवित्र सभा हेच भाशेन आयजूय प्रचार करता, शिकवण दिता. मानून घेवपी कितले आसात? ह्या वाचपान आमी पळयता थोडे जाण जे आसलोले नवशीस आसलोले आनी जे भावार्थाक रावताले ते बेगीन बेगीन आयले तांचेशी आनी तांचें उतर आयकून ते तांचे फाटल्यान गेले. आनी सवका सवका हो आंकडो वाडटालो. जेरुजाल्याकूय तशेंच जातालें. पेद्रू आनी ताचे सांगाती तांचे बराबर ते शिकयता आसतना आंकडो वाडत रावतालो. आनी हे सगळे पळयताले जुदेव लोक. जे जुदेव लोक खरेपणी देवान विचून काडलेली परजा आनी ताचो तांकां बरोच स्वाभिमान आसा. आमी देवान विचून काडलेली परजा, आमचे वरवीं सोडवण मेळटली हें तांकां म्हणूंकूय बरें दिसतालें. आनी असल्या वेळार आतां ही नवी शिकवण हो जेजू जो आयिल्लो ताका आमी मानून घेवंक ना, ताचे फाटल्यान इतलो लोक वेता तेन्ना तांकां नाटकाय जाली. हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता. न्हयच फकत जेजू, पूण जेजू फाटल्यान पेद्रू आनी ताचे सांगाती, पावलू आनी तांच्या सांगात्यांक बंद करपाक तांचे प्रयत्न जाले. हेच भाशेन मागणें चलता, थंयसर भितर वचपाचें, बंद करपाचें, तांकां भायर घालपाचें, लोकांक खुबडावपाचें. आयच्या वाचपान आमी आयकलां नामनेच्यो बायलो आसल्यो तांकां पासून खुबडायली. चलात वसात, बोवाळ करात, भायर घालात तांकां. आमच्या गोंयांतूय जाल्ले आमी पळयता. व्हिडियो येतात ते आमकां दिसतात. कोण मागण्याची रीत कोत्ता जाल्यार तांच्या मागण्याचेर आनी तो ते भाशेन कित्याक कोत्ता, भायर घाल तेका. आयज बायलांकूय वापरतात हे व्हिडियो काडपाक. एक हेट दुसरे कडेन वो दुसऱ्याचेर घालपाक वापरलेले आमकां दिश्टी पडटा. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमकां बागेवन पावलू आनी बार्नाबास आनी ताचे सांगाती तांच्या जिविता वरवीं आनी तांणी केल्ल्या वावरा वरवीं आमकां दिसता. थंयसरले ते भायर सरले आपल्या पांयांची धुल्ल फाफडून, जे भाशेन जेजून सांगलें खंयसरूय तुमी गेले आनी थंयसर तुमकां मानून घेतले
जाल्यार बसात तांचे बराबर रावात, तुमकां वाडटा तें जेयात खायात. पूण कोणूय जरी तर तुमकां मानून घेना जाल्यार त्या गांवांतले भायर सरून भायर सरता आसतना तुमच्या पांयाची धुल्ल पासून फाफडून उडयात. आनी हे त्या शिसांनी केले. भायर सरले, पांयाची धुल्ल फाफडून उडयली, मुखार गेले, दुसरे इकोनियन गेले, पिसिदियन्सान इकोनियन. आनी तांचे फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. पवित्र सभा वाडत वेताली. भाव भयणीनो, आयच्याय संदर्भान आमी पळयत जाल्यार आमच्या भारत देशान पासून पळयत जाल्यार जरूय जे व्हिडिओ येतात ते थोडे हांगा थंयसर कोण बंद करपाक भोंवता, कोण मार घालपाक भोंवता, हे व्हिडिओ येतात. पूण जायते व्हिडिओ ज्यो आमकां दिसती पडना, तांकां कवरेज मेळना, ती भावार्थ वाडत आसा. जेजूक मानून घेयत आसा जायते जाण आमच्या भारत देशान. खुशालकायेची गजाल. आंकडो वाडटा तो घडये आमकां दिसती पडना, सेन्सस घडये जायना, पूण जेजूक मानून घेवपी जायते जाण वाडत आसात. आनी हें देवाचें देणें. आनी हें देवाचें देणें येवपाक आमकां असल्या काळजीदार क्रिस्ती भावार्थ्यांची गरज. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता हें सगलें जाता तातूंत आमी भिवून रावपाची गरज ना, कित्याक बरवसो आसा. आनी हो बरवसो दिवपी कोण? हो बरवसो दिवपी मनीस न्हय. हो बरवसो दिवपी मेंढरो. हो मेंढरो देवाचो मेंढरो. हांव स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो, हांव वाट सोत आनी जिवीत म्हणटा तो मेंढरो. आनी ताणें आपल्या रोगता वरवीं आमची सोडवण केल्या हाचोय आमकां उगडास केला आयच्या दुसऱ्या वाचपाक. प्रकाशनेच्या पुस्तकान जें दर्शन बागेवन ज्यो हांव पळयता, कितलो लोक, हो लोक खंय तावन आयलो खबर ना, पूण ताचो आंकडो वाडत आसा. भाव भयणीनो, पवित्र सभा वाडत रावतली, ती बंद जावची ना. कोणाच्यान तांकां म्हज्या हातांतली काडून व्हरूंक जायना. नोबडी कॅन स्नॅच देम अवे. आयज जेजू शुभ वर्तमानान ही उतरां आमकां सांगता. म्हज्या हातांतली कोणाच्यान तांकां काडूंक जायना, कित्याक म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्या. तूं आनी हांव हातून पडटात. बापान आमकां जेजूच्या हातान दिल्यात, आमकां ताच्या हातांतली कोणाच्यान काडूंक जाता काय? भिरांत वो बूक वो धुमाळो वो आनी कितेंय आमकां जेजूच्या हातांतल्यान, भावार्थाच्या हातांतल्यान आमी काडपा सारकी, हें आयज आमकांच विचारपाची भाव भयणीनो गरज आसा. तर मेंढरो आमचे पासत आपलें रगत वारयता, ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. हें तूं सोत मानता काय ना, हें तूं समजलाय काय ना, हें क्रिस्ती भावार्थाक एकदम गरजेचें. ज्या मेरेन आमी तें समजचें ना की हो खुर्सार चडला, हो खुर्सार आपणाचेच कुशीन मुखार सरला, तो देवाचो मेंढरो आनी ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारयलां. मेंढऱ्याचें रगत वारयताले कित्याक? सॅक्रिफीस भेटोवपाक. मेंढऱ्याचें रगत वारयताले आपणाच्या पातकांचें फारीकपण दिवपाक. आनी ही भेट ते देवाक भेटयताले. आनी जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना जेजू म्हणटा आनीक मेंढऱ्याचें रगत नाका, हांव मेंढरो, हांव म्हजें रगत दितां. देव जो मनीस जाला तो खूद आपलें रगत दिता. आनी ह्या रगता वरवीं आमकां सोडयल्यान देखून ह्या खुर्साक मोल आसा. कित्याक ह्या खुर्साचेर ताणें आपलो जीव दिला, रगत वारयला आमचे पासत. जें कितें आयज आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां. भाव भयणीनो, जरी तर इतलो व्हड आमचो देव, जशें जेजून सांगलां, ताच्याहून व्हड आनी कोण ना, तो सगल्याहून व्हड. म्हणटच प्रश्न पासून येवपाक जायना आनीक दुसरे देव आसात काय, तेंचो देव पावरफूल काय, आमचो देव रेस्टाचेर गेला काय, हॉलिडेयान गेला काय, हें चिंतपाची आनी गरज ना. कित्याक आमचो देव व्हड, म्हजो बाप व्हड, ताच्याहून व्हड आनी कोण ना. सोत मानता तूं? हें सोत मानून घेतलां तुवें? हें समजून घेतलां तुवें? ज्या मेरेन तूं हें समजून घेवचो ना, इफ यू आर नॉट कन्विन्स्ड अबाउट इट, तूं तुजो भावार्थ आनी कोणाक दाखोवचोच न्हय. फकत सदांचें इल्लेशें आमचें कोको मेमे केलें आनी काबार. आमचो भावार्थ बेस्तो कुशीन दवरपाचो भावार्थ न्हू, पूण तो दिसाच्या दिसाक जियोवपाचो. ह्या पासत त्या शिवा भाशेन आमकां तो एटिट्यूड जाय. देखून आतां पाप साहेब जेन्ना लियो हें नांव घेता आनी तातूंत तो शिव जरी तर आसा, शिवाची पुजा करपाक न्हू, पूण त्या शिवा भितर जे एटिट्यूड्स आसात, तो जंगल का राजा आमी म्हणटा तेन्ना ही पवित्र सभा मुखार व्हरपाक
सगल्याहून हें काळजीदारपण जाय. काळजीदारपणान जरी तर आमी मुखार सरना जाल्यार ही पवित्र सभा मुखार व्हरूंक तूं आनी हांव उपकारो ना, आनी कोण तरी वतलो. पूण जरी तर हें काळजीदारपण आमी घेतलें जाल्यार वय तुका आनी म्हाका देवान विचून काडला आनी आमी तें करूंक पावतले. रोमाक वचपाची गरज ना, पाप साहेब जावपाची गरज ना, हिंगा रावन करपाक जाता आमच्यान. आनी तें करूंक आमकां एकदम गरजेचें, कित्याक आमचे भोंवतणी ही क्रायसीस, भावार्थाची क्रायसीस वाडत आसा. त्या पासत आमी जण एकल्यांनी, भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, वाडलेल्यांनी, कुटुंबांनी आमी हो भावार्थ जिवंक गरज. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आनी हो नियाळ सोंपयता आसतना प्रश्न, आनी प्रश्न हो, आतां पाप साहेब आयलो, ताचे विशीं घडये आमी जायती म्हायती घेतली. आयज हांव ताचे विशीं उलयना, पूण तो कोण, ताचो बॅकग्रावंड कितें, इंटरनेटाचेर येवपाक लागलें, सगल्यो वस्तू येवपाक लागल्यो. थोड्यांनी घडये तुमी वाचल्यो आसतल्यो, थोडी अजून पासून वाचपाचीं उरल्यात, पूण वाचतलीं. व्हिडियोय बीन भायर सरतले. हो पाप साहेब कोण, ताचे नॅगेटिव्स कितें आसा तेंय कोण तरी सोदून काडटलो. तेणें कितें वायट केल्लें आसा वो आनी खंय चुकलेलो आसा तेंय कोण तरी काडटलो आनी आनीक एक व्हिडियो काडटलो. हे व्हिडियो आनी हे वाचप आसा तें कुशीन दवरया सद्याक. आनी प्रश्न हो, तुका कसलो पाप साहेब जाय? आयज जेन्ना ही मिसाची भेट आमी आमच्या नव्या पाप साहेब लियो 14व्या पासत भेटयता, तुका कसलो पाप साहेब जाय? तुका कसलो गवंडी जाय? तूं कसल्या गवंड्याचें आयकोंक तयार आसा? त्या गवंड्याचें आयकप एकदम गरजेचें. म्हजी जीं आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात, जेजून म्हणलां ते भाशेन, आनी तो ताळो तीं अडकतात, आयकतात आनी अडकतात. तूं कसलो आवाज आयकूंक तयार आसाय? वॉट आर यू रेडी टू लिसन टू, ऑर whom आर यू रेडी टू लिसन टू? तूं कोणाचो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कसलो पाप साहेब, कसलो लिडर? हे भाशेन कोत्ता जाल्यार हांव ताचे फाटल्यान वेतलो, पाटलाव कोत्तलो. जाल्यार कसलो तो पाप साहेब? हे प्रश्न आयज तुमीच विचारपाचे, तेचेर हांव आनीक उलयना. पूण जण एकल्यान चिंतचें, कोणाचें आयकूंक तूं तयार आसा? कसल्या पाप साहेबाचो पाटलाव करूंक तूं तयार आसा? आनीक हे पवित्र सभेचे यात्रेन आमी यात्रेकारां सगलीं बरवर्साची यात्रेकारां म्हूण आमी आमकां आख्खें वरसभर उगडास करीत आयल्या. तर बरवर्साचो यात्रेकार कसो तूं एक क्रिस्ती भावार्थी कसो कितें करूंक तयार आसा तुज्या भावार्था पासत आनी तुज्या जेजू पासत?